आजचें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी खंयसर आसात भितरल्यान जे प्रश्न तुमच्या मनात आसात तांकां देवान सुटावे दिलेले आसात. ताचें उतर तुमकां जिवीत दितलें. म्हणजे आमकां समजणी मेळटली कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. तो आमचे कडेन उलयता, तो आमकां केन्ना सोडिना अशें आमकां पयले वाचपान सांगलां. एक आवय एका भुरग्याक विसोदता. कशी विसोदतली ती? जे कुशियान बाळ जल्मलेलो आसा, इतलो लागशिल्ल्यान ताचो तिणेन परामर्श केल्लो आसा, तिच्यान विसरूंक जायना. तेच भाशेन देवाकूय आमी सगळीं जाणां तो केन्नाच विसरोना. तो आमकां इतलो लागची आसा. फकत भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान कितें जाता तितलेंय तो जाणो. असलो आमचो देव मोगाळ. आनी ताका सदांच जाय आमी ताचेशी पोत्तून येवन ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक. आनी जशे भाशेन आमकां जेजून आपल्या जिवितान कशें घडलां तें सांगलां, तेच भाशेन तो आमकांय सांगता. तो आनी बाप एक म्हणटा. ताचें तर उतर आमी आयकत जाल्यार कोणाचें उतर आयकत आमी? बापाचें. कित्याक तो आपुणाचे वस्तूकी कांय म्हणिना आनी करिना. जें तो पळयता आयकता तेंच तो आमकां कळीत करता म्हणून ताणें सांगलां. आनी तो जशे भाशेन बाप आमकां जिवीत दिता, हीच पदवी होच गूण बापान पुताकूय दिला. आनी पुताक कोणाकूय हें जिवीत दिवंक जाता. आनी तो आमकां हे परी भेटटा. कितल्याचशे जाणांक आतां आमी सगळ्यांनी बावतिजम घेतलेलो आसा, पूण खरी आमची एकवटाची चाल आजून घडोवन येवंक ना. पूण ती दर वेळा घडटा. तो आमकां आपयता. विवेक बुद्धीन आमी तें पळोवंक जाय. आनी त्या प्रमाणे कळ्ळें की ना आमचें सगळें तन मन धन ताका समोर पोवंक जाय. आनी तो मागीर आमचें जिवीत चलयता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी जालेलें आसा आनी आनिकूय जातलें. तर हे भाशेन खूब जाणांक देव आपयता. आनी एक मारिया होसेफा जेजूच्या काळजाची असले म्हणून ती एक सांतीन आसा. ती 70 वर्सां जियेली. 1814 वर्सां तिचो जल्म जालो. आनी ती व्हडली आसलेली सगळ्या आपल्या भावंडा परस. आनी तिचो बापूय मेलो. पूण ल्हानूच आसतना देवान तिका आपोवणें दिल्लें आपल्या सगळें मोगान जिवोवच्या. तर ती म्हणटाली हांव सदांच मोटवाशी जातली. आनी मोटवाशीन जावंक तिणें 15 वर्साचें आसतना तिका एका गोंयांतान घातली शिकपाक. पूण 18 वर्सांचें आसतना तिणें प्रवेश घेतलो एका इन्स्टिट्यूटान, ती सर्वंट्स ऑफ मॅरी म्हणून. थंयसर घेतल्या उपरांत तिका अशें दिसलें की हांव सर्वंट्स ऑफ मॅरी न्हय, हांव सर्वंट्स ऑफ द हार्ट ऑफ जिजस जातली. कित्याक तिका खूब देवसां आसलेले जेजूच्या काळजाचे, मिसां बलिदानाचे आनी जेजूच्या कोश्टांचे. म्हणटच तिका अशें दिसलें की जो लोक कश्टवता दुयेंताक लागून ती जेजूच्या कश्टान आपलें जिवीत सागतात. ती नकळत हो तांकां एक भाग दिल्लो आसा तांच्या जिवितान. आनी हें आमच्यान तांकां करूंक हे भाशेन जिवंक मदत करूंक जाता. न्हयच भायल्यान तांकां इलाज दिवपाचो, नर्सींग करपाचें, पूण भितरल्यान तांचें नर्सींग अदीक जावपाचें. कित्याक तांचो तर मनोभव तसो आसत, एटिट्यूड तसो आसत जाल्यार तांकांय ही कुरपा मेळोन तांचें दुयेंस ती देवाक भेटयतली जेजूच्या एकवटान आनी दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. तर हें तिच्या मनांत रिगलें आनी 3 जाणां तो कोयत सोडून एक नवो कोयत बांदलो. आनी तिणेन 44 वर्सां त्या कोयतान सारली. ती म्हणल्यार तूं प्रमुख आसलेली. पूण हे भाशेन तिणेन सगल्या दुयेंतींक बरेपण दाखयलें. तिच्यो माद्री इतल्यो वाडल्यो की रोखड्योच त्यो 1000 जाल्यो. आनी हे भाशेन ती तांचो परामर्श करताली. कितलींशीं घरां तिणेन स्थापली स्पान्याक आनी हेर देशांनी. तर हे भाशेन तिचें जिवीत आसलेलें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनू,
आमी प्रत्येक जाणांक कितें ना कितें जेजूच्या एकवटान कोत्ता. आमकां ताणें कितें तरी शिकयलेलें आसा, तो आमकां प्रत्येक जाणांक सांगता. तें घेवन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. तेन्नाच की आमी दृढ विस्वासान आमचो वावर कोत्तेल्या. कोणान आमकां सांगूंक जाय म्हणून न्हय, पूण आमचें खुद जेजूच्या एकवटान जिवीत आसा म्हणून आमी ते भाशेन जिवंक लागतले. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें उलटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सगळे सदांच आसा. ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक उजवाडान आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवच्याक आनी तो आमकां शिकयता त्या प्रमाणे ताचे चालींत आमी रिगोन आमचें जिवीत सादच्याक ताची कृपा मागया.